गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगिनात असो स्टार्ट केलो, कारण मेन म्हटल्यार आयज व्हडलेशें अशें कसलेंच काम नसलें, फ्री आसा. तेका लागून म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ जो आसा तो बेगीन असो स्टार्ट करूया. म्हटल्यार एक्चुअली काम ना अशें ना, घरा कडेन काम चालूच आसा, टायल्स कटिंगेचें बीन काम चालूच आसा. बट आयज हांव मेन म्हटल्यार मातशें फ्री आसा, हांवें टायम काडला आयज. तेका लागून म्हटल्यार ब्लॉग जो आसा तो बेगीन स्टार्ट करूया. आणि त्याच बरोबर आयचे वेदर सांगपाक गेल्यार न्हय भरपूर असो कंटिन्युअसली पावस चालूच आसा, नॉन स्टॉप म्हणू शकता तुमी. पावसान भरपूर न्हय काळोख केल्लो आसा आणि आता सुद्धा पावसान इतलो काळोख केला ना, म्हणटा तसो एकदा येवन गेलो आता परत काळोख करून येता. आणि त्याच बरोबर आयज म्हटल्यार फ्री आसा, सो तुमचे बरोबर एक रेसिपी सुद्धा शेअर करूया. आणि ही रेसिपी जी आसा ती हांव फर्स्ट टायम ट्राय करता. आता हेच्या फाटली स्टोरी सांगपाक गेल्यार ना, एक्चुअली जी इंस्टाग्राम बीन यूज करता तांकां खबर आसतलें, इंस्टाग्रामार बरे बरे अशे म्हटल्यार टेस्टी अशे रेसिपी ना येत आसता. सो ते हांव कितें करता, एकदां ना अशें सेव करून दवरता, म्हणजे म्हाका केन्नाय ट्राय करपाक बीन बरें पडटलें म्हणून. सो म्हटल्यार आयज टायम आसा, सो एक रेसिपी ट्राय करूया, पळोवया म्हटल्यार कशी जाता ती. आता ती बरी जातली या टेस्टी जातली हे कांय आयडिया ना. आणि एक्चुअली ती रेसिपी जी आसा ती भेंड्याची भाजी आसा, बट आमी एक्चुअली अशी केन्नाच करूंक ना आनी करिना. म्हटल्यार शेंगदाण्याची पावडर बीन केन्ना घालिना अशी भाजून बी, आणि जिरे बीन आमी अशें म्हणजे भेंड्याच्या भाजयेक बीन घालिना. बट ती रेसिपी आयज हांव ट्राय करपाची आसा. म्हटल्यार तेजे एक्चुअली इन्ग्रिडियंट जे आसा ते वेगळेच आसा सगळे, आणि मेन म्हटल्यार विदावट सोय आसा ती रेसिपी. आमी कशी आमकां भाजयेन सोय ही जाय, बट ही जी भाजी आसा ना तेका सोय बीन कांय ना. सो अशा तरेन आसा जी तुमचे बरोबर फुडें हांव शेअर करतलें. आतां पळोवया, हांव फर्स्ट टायम ट्राय करता. सो बरी जाल्यार ओके आसा, बट शेअर करतलें तुमचे बरोबर, कारण हांव फर्स्ट टायम करता. सो म्हटल्यार शेअर करूया अशें आसा. आणि त्याच्या मागीर सांजचो म्हणटा तसो थोडो फारसो म्हाका मसालोय भाजूंक जाय, कारण आयज टायम आसा. सो म्हटल्यार मसालो जो आसा तो भाजून घेवया असो प्लॅनिंग आसा. पळोवया कसो कितें आयचो दीस वयता तो. सगळ्यान पयलीं ही जी इंस्टाग्रामा वयली रेसिपी आसा ती ट्राय करूया, पळोवया बरी जाता कितें. ना जावंक जाल्यार ना जावंक, एक ट्राय करपाक कितें आसा बरोबर जाय. सो चला आता किचनान या, त्याच्या पयलीं वेदर दाखयता आणि त्याच्या मागीर किचनान वयता, रेसिपी ट्राय करता. सो गायज हो पळयात, आयज न्हय नॉन स्टॉप म्हणटा तसो पावस पडटा, कंटिन्युअसली चालू आसा. आणि त्याच बरोबर हांगसर पावसान न्हय भरपूर असो काळोख केला. म्हटल्यार काळोख करूनच न्हय आयज पावस जो आसा न्हय तो चालूच आसा सामको. पळयात झाडांय म्हणटा तशी बरी हें जाल्या न्हय. पावस पडल्या उपरांत न्हय झाडांक एक वेगळोच कलर येता पळयात, सामको म्हणटा तसो. सो अशा तरेन आयचें वेदर आसा पळयात. सो पयलो न्हय तुमी पावसान कसो काळोख केल्लो आसा, म्हटल्यार न्हय कंटिन्युअसली पावस चालू आसा. आणि घरान जर कितें उलयत न्हय जाल्यार तुमकां व्हिडिओचेर आयकूंक सुद्दां येवचें ना, अशा तरेन मागीर पत्र्यांचेर आवाज येता. सो जर न्हय रेसिपी करतना जर पावस येयलो सपोज जाल्यार हांव वॉयस ओवर करतलें, कारण मागीर न्हय कांयच आयकूंक येना उलयता तें बीन. तेका लागून, कारण पावसान सद्या काळोख केल्लो आसा. सो म्हटल्यार पयलींच तुमकां सांगया, कारण पळोवया आतां पावस ना जाल्यार हांव उलयतलें, नाल्यार मागीर वॉयस ओवर करतलें, अशें तरेन आसा. आनी बॅकग्रावंडाक सद्या आमचे कपडे सुकता, कारण कपडे सुकोवंक गावना मेन म्हटल्यार इतलो पावस पडटा. घरान सुद्दां न्हय सगळी कडेन कपडे स्टँडाचेर मम्मीन घातल्या, बट फॅना कडेन तितले कपडे सुकाना. सो तशें जाता. सो चला किचनान या आणि अशी डिफरंट अशी रेसिपी आयज ट्राय करूया. सो गायज चला तर आता आमी साहित्य पळोवपाक स्टार्ट करूया. आणि हांगसर हांव वॉयस ओवर करता, ऑलरेडी सांगला तुमकां कित्याक तें. सो ह्या रेसिपीचें आतां साहित्य मातशें वेगळें आसा. आतां भेंड्याची भाजी करता, तेका लागून सगळ्यान पयलीं आमकां जाय तें म्हटल्यार भेंडे. सो हे पळयात, क्वॉन्टिटी सांगपाक गेल्यार तुमकां जाय तितले तुमी भेंडे घेवं शकता. आणि तेच बरोबर तुमकां जाय तशें तुमी कट करून घेया. हांवें हांगसर उबे अशें कट करून घेतलेले आसा, तुमकां जाल्यार तुमी बारीक कट करून सुद्दां घेवं शकता. तेच बरोबर ते कट करच्या पयलीं हांवें बरे तरेन 2 फावटी अशें धुवन घेतले. तेज्या मागीर आमकां जाय तें म्हटल्यार हांगसर जाय तें म्हटल्यार तेल. सो हे पळयात, इल्लेशें हांवें तेल घेतलेलें आसा. तेज्या मागीर जाय तो म्हटल्यार एक कांदो जाय आमकां उबो कट केल्लो. तेच बरोबर इल्लोसो गरम मसालो. तेज्या मागीर लसूण घेतले इल्लीशी बारीक कट करून. तेज्या उपरांत बटाट घेतला एक मोठो असो बारीक कट करून. आतां बटाट जायचो असो तुमी एडजस्ट करून घाला. तेज्या मागीर हांगसर चवीनुसार मीठ घेवपाचें, इल्लीशी हळद जाय आमकां. तेज्या मागीर मेन म्हटल्यार ह्या रेसिपीन जाय तें म्हटल्यार शेंगदाण्याची पावडर, जे भाजलेले शेंगदाणे आसता पळय तेची पावडर जाय. आणि तिळयो सुद्दां जाय, पण हांगसर हांवें तिळयो घेवंक ना, भाजलेले तिळयो व्हायट कलर, कारण म्हाजे कडेन नासले म्हणून. सो शेंगदाण्याची पावडर आनी तिळयो जाय. तेज्या मागीर हांगसर 2 सोलां घेतल्या, करपील घेतला इल्लोसो, ओली कोथंबीर
जिरे घेतला इल्लेशे आनी म्हणटा तशें सासवा. तेज्या मागीर म्हणटा तशें आतां भाजी करपाक स्टार्ट करया. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर तेल एड केल्लें आसा. सगळें तेल हांवें एड करूंक ना, जाय तितलें हांगसर घातला. तेज्या मागीर घालपाची ती म्हटल्यार सासवा आनी जिरे. ही रेसिपी मातशी करपाची स्टायल सुद्दां वेगळी आसा. सो हांगसर पळयात जिरे घातला, सासवा घातल्या, तेज्या मागीर कांदो घातला. सो तो बऱ्या तरेन मिक्स करून घेवपाक जाय, म्हटल्यार हलकोसो असो भाजून घेवंक जाय, बरो शिजोवंक जाय तो. तेज्या मागीर हांगसर लसूण घालपाची. लसूण घातल्या उपरांतूच न्हय हांगसर तुमी करपील एड करा. हांवें करपील मागीर एड केला. सो तुमकां जाल्यार तुमी हांगसर घालूं शकता. सो हे तिनूय जे आसा, तीन म्हणटा तशें हे सगळे जे आसा न्हय ते म्हणटा तशें बरें अशें मिक्स करून घेया, बरें भाजून घेया. हलकेशें भाजून घेवपाक जाय, कांदो बी मातसो शिजोवंक जाय. सो बरे तरेन मिक्स करून घेया. हे मिक्स करून जाल्या उपरांत मागीर म्हणटा तशें हांगसर हांवें एड केला तो म्हटल्यार बटाट. सो बटाट सुद्दां बरे तरेन धुवन घेया पयलीं आनी बटाट जो आसा तो हांवें हांगसर बारीक असो कट करून घेतला, म्हटल्यार सायजीन. तुमकां जाल्यार तुमी मोठो कट करून सुद्दां घेवं शकता. सो बटाट सुद्दां म्हणटा तसो बरो मिक्स करून घेवंक जाय. आनी एक्चुली ही भाजी जी आसा न्हय ती तेलानूच शिजोवन घेवपाची, हांगसर उदक एड करूंक नासलें. सो तेज्या मागीर न्हय हांगसर हांवें म्हणटा तशें भेंडे घातले सगळे. सो ते बीन बरे तशें परतून घेवंक जाय. सो ओवरऑल हे सगळें बरे तरेन मिक्स करून घेवंक जाय. सो ही जी भाजी आसा न्हय ती एक्चुली तेलानूच करून घेतलेली, बट हांगसर हांवें इल्लेशें उदक एड केला. म्हाका जाय म्हणून हांवें हांगसर इल्लेशें उदक एड केला, कारण बटाट शिजोवंक जाय मातसोसो म्हणून. ऑर तुमी अशें सुद्दां करूं शकता, बटाट उकडून घेवन सुद्दां मागीर घालूं शकता, बट हांवें असोच घातलो. सो हे अशे तरेन हे सगळें मिक्स करून घेवंक जाय. कांदो, बटाट, मागीर भेंडे म्हणटात तशें, आनी भेंडे मातशे बुळबुळीत आसता न्हय. सो अशे तरेन हांगसर मिक्स करून घेया. तेज्या मागीर हांवें हांगसर इल्लेशें उदक एड केलें, ऑप्शनल एड केलें, कारण रेसिपीन तशें नासलें, बट शिजोवंक जाय म्हणून हांवें इल्लेशें उदक एड केलें. तशें पळोवंक गेल्यार तेलान सुद्दां भाजी शिजता. आमी एक्चुली भेंड्याचे भाजयेक उदक बीन घालिना, बट हांगसर हांवें यूज केला, नाल्यार मागीर ती बुळबुळीत अशी भरपूर जाता उदक एड केल्या उपरांत. तेज्या उपरांत चवीनुसार मीठ घालपाचें आनी तेज्या मागीर म्हणटा तशें परत हे सगळें मिक्स करून घेया, म्हटल्यार मीठ जें आसा तें सगळ्या भाजयेन बरें एड जावपाक जाय. सो हे पळयात. सो मिक्स करून घेतल्या उपरांत मागीर बाकीचें जें साहित्य आसा तें एड करपाचें. सो करपील जो आसा न्हय तो हांवें आतां हांगसर एड केला. सो तुमकां जाल्यार तुमी मागीर सुद्दां घालूं शकता, ऑर पयलीं सुद्दां घालूं शकता. चड करून न्हय तुमी जेन्ना लसूण बीन घालता पळयात तेन्नाच तो म्हणटा तसो करपील एड करा. सो हांगसर हांवें सोलां सुद्दां एड केली. सो आमी न्हय भेंड्याचे भाजयेक सोलां एड करता, बट ह्या रेसिपीन सोलां नासली, हांवें एड केली. सो तुमकां जाल्यार तुमी घालूं शकता, ऑर थोडीं जाणां घालिनात. तेज्या मागीर हांगसर करपील घाला, म्हटल्यार करपील हांवें इल्लोसो घातलेलो आसा, जशें ते रेसिपीन दाखयल्लें ते तशेंच हांवें हांगसर करपील एड केल्लो आसा. एक्चुली सांगपाक गेल्यार भेंड्याचे भाजयेन आमी करपील बीन अजिबात घालिना, बट जशी रेसिपी दाखयली त्या प्रमाणे तुमकां दाखयता. तेज्या मागीर बंद करून मातशें शिजोवन घेया, म्हणजे ती भितर बरी शिजपाक जाय. तेज्या मागीर परत हांवें हांगसर चेक केली. सो बरे तरेन हांगसर शिजलेली. सो आसली तशी बरी परत मिक्स करून घेतली. हांगसर तुमी पळोवं शकता भेंडे बीन बरे तरेन शिजलेले, आनी बटाट सुद्दां न्हय सांगपाक गेल्यार बरे तरेन शिजलेले, कारण हांवें हांगसर इल्लेशें उदक एड केल्लें. सो तुमकां जर उदक नाका जाल्यार ना सुद्दां एड केलें जाता, बट हांवें हांगसर बटाट शिजोवंक जाय म्हणून इल्लेशें उदक एड केलें. तेज्या मागीर हे मिक्स करून जाल्या उपरांत आतां मसाले एड केले. पयलीं सगळ्यान पयलीं हळद एड केली हांवें हांगसर. तेज्या मागीर इल्लोसो गरम मसालो, आनी त्या रेसिपीन भरपूरशे मसाले सुद्दां दाखयल्ले. चाट मसालो, कोरियंडर पावडर बीन घातलेलो, बट म्हाजे कडेन ते नासले, आनी एक्चुली आमी हेच मसाले एड करता, हळद, गरम मसालो बीन. तेका लागून हेच मसाले हांवें एड केल्ले आसा. तुमचे कडेन जर आसा कोरियंडर पावडर, चाट मसाला, जाल्यार तुमी एड करा. हे मसाले एड करून जाल्या उपरांत बरें मिक्स करून घेतले, आनी परत आसली तशी हांवें हांगसर धांपून दवरली. सो अशी धांपून दवरपाची. मागीर परत हांवें चेक केली हांगसर. सो तुमी पळोवं शकता बऱ्या तरेन भाजी शिजलेली आसा. सो आसली तशी परत मिक्स करून घेवपाची. आनी तेज्या मागीर आतां मेन टास्क जो आसा तो म्हटल्यार जे शेंगदाण्याची पूड बीन आसा न्हय ती घालपाक जाय फुडें आमकां हांगसर. सो शेंगदाण्याची पूड जेन्ना घालता तेन्ना तिळयो सुद्दां तुमी घालूं शकता, जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां म्हाजे कडेन नासले, तेका लागून हांवें हांगसर तिळयो यूज करूंक ना. सो जेन्ना शेंगदाणे भाजता पळयात तेन्ना तिळयो मातशेशे गरम करून घेवपाचे, तेची पावडर करपाची,
आनी ती हांगसर एड करपाची। सो हांगसर हांव चेक करतालें बटाट बीन बरें शिजले की ना, तर बटाट जे आसले ते बरे तरेन शिजलेले। सो हांगसर मागीर मेन म्हणटा तशें हांवें ती पावडर जी केल्ली शेंगदाण्याची कूड म्हणटा आमी तशी, सो ती पूड जी आसली ती एड केली, मागीर बरे तरेन मिक्स करून घेतली आनी बरी मिक्स करून घेवपाक जाय हा। सो अशे तरेन मिक्स करून घेवपाची आनी लास्टाक सगळ्यान लास्ट म्हणटा तशी ओली कोथंबीर एड करपाची। एक्चुअली सांगपाक गेल्यार भाजी भरपूर बरी दिसता, आतां टेस्ट केल्या उपरांतूच कळटली, कारण आमी भेंड्याच्या भाजयेक बीन सोय घालता, बट हांगसर विदावट सोय आसली ही भाजी। सो ही पळयात अशे तरेन ही भाजी हांगसर रेडी जाल्ली। लास्टाक ओली कोथंबीर घातली आनी आमची भाजी जी आसा ती रेडी आसा। एकदां मुद्दाम ट्राय करा आनी मागीर कमेंट करून सांगा, मे बी तुमकां आवडटली। जेंकां सोय लायक ना तेंकां ही भाजी आवडूं शकता, जेंकां सोय लायक आसा तेंकां चड करून ही भाजी आवडची ना, कारण अजिबात सोय हांगसर घालूंक ना हांवें। सो अशे तरेन आमची रेसिपी जी आसा ती रेडी आसा, मुद्दाम ट्राय करा आनी कमेंट करून सांगा मागीर। सो हे गायज गुड मॉर्निंग। तर सकाळची 10 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर हो जो व्हिडिओ आसा ना तो 4 दिसां उपरांत हांव शूट करता, म्हटल्यार हेच्या पयलीं जो तुमी व्हिडिओ पळयलो पळयात तो 4 दिसां पयलीं हांवें स्टार्ट केल्लो। तेच्या उपरांत म्हणटा तसो कंटिन्यू करूंकूच ना, कारण बिजी उरले भरपूर आनी तो व्हिडिओ जो आसलो तो थंयच उरलो। आनी व्हिडिओच ना, बट जी कामां हांवें तुमकां सांगलेली की म्हाका मसालो बीन भाजपाक जाय, तर ती सुद्दां थंयच उरली, कारण म्हाका मागीर कंटिन्यू करूंक गावोंक ना, कामान इतले बिजी उरल्या। आनी त्याच बरोबर एक रेसिपी सुद्दां हांवें ट्राय केल्ली त्या दिसा, सो तेजो रिव्यू सुद्दां दिवंक ना की कशी आसली कितें आसली। सो आयज तुमकां सांगता। सो एक्चुअली ती जी भाजी आमी ट्राय केल्ली पळयात इंस्टाग्रामार पळोवन म्हणटा तशी, ती एक्चुअली टेस्टी जाल्ली। सांगपाक गेल्यार आमकां खूब लायक जाल्ली, बट न्हय सांगपाक गेल्यार अशें बी आसा की म्हटल्यार आमकां सोयेची संवय न्हय, सो सोय मात घालूंक नासली आमी, तेका लागून आमकां मातशी ओके ओके अशी लायक जाली ती, कारण आमकां सोयेची संवय आनी सगळ्या भाजयेन आमकां सोय ही जाय पडटा। सो तेका लागून बरी आसली, टेस्टी आसली अशी, ना म्हणूं शकना। सो जेंकां सोय लायक ना तेंकां ही परफेक्ट आसा म्हणूं शकता, आनी जेंकां सोय लायक आसा तेंकां ही रेसिपी जी आसा ना ती खरीच लायक जावची ना। हांव खरेंच रिव्यू दिलो तुमकां टेस्टी आसली की ना ती, बाकी टेस्टी आसली ओवरऑल, बट सोय नासली ती मातशी इनकम्प्लीट इतलेंच। आनी त्याच बरोबर त्या दीस मसाल्याचें काम सुद्दां पेंडींग उरलेलें, ते आतां हांव करपाक बसलां। हें पळयत सकाळीं सकाळींच म्हणटा तशें मिरसांगो घेवन बसला, कारण मम्मी म्हणपाक लागली आयज तरी एटलीस्ट मसालो भाजून घेवया, कारण कितें जाता ना मदीं कामान उरलें ना काय मागीर मसालो भाजूंक गावना आनी म्हाका 15 तारीख पयलीं तो दिवपाक जाय, तेका लागून। सो थोडोसो करतली गरम मसालो, जे मेन ऑर्डरी आसा तेच कंप्लीट करतल्या। आनीकूय भरपूर अशे ऑर्डरी आसा जे कंप्लीट करूंक पॉसिबल ना, आयज सुद्दां पावस भरपूर आसा। सो सद्या हे जे मिरसांगो आसा तेजे देड काडपाक बसलेले आसा आनी देड बीन काडून दितले आनी मागीर मम्मी जो आसा तो मसालो भाजूंक स्टार्ट करतली। सो अशे तरेन आसा, पळोवया आतां। 2 पिशवी आसा परत जे म्हाका आतां कट करून घेवंक जाय, ते आमचो मम्मी आतां भाजूंक बी स्टार्ट करतली। सो चला फटाफट म्हणटा तशें कट करून घेवया, दोनूय म्हणटात तशें। न्हय मिरसांगो जे असले ते कट करून घेतले, म्हटल्यार न्हय व्हिडिओन ते अशे दिसता सामके की रोखडे फटाफट जाल्या म्हणून, तर एक्चुअली फटाफट अशें कंप्लीट जावंक ना, ते बरो टायम गेलो तेका। आनी त्याच बरोबर मदीं मदीं न्हय हांव कितल्या फावटी उठला सुद्दां। सो सद्या हे पळयात कट करून जाल्ले आसा, म्हटल्यार न्हय सद्या आमच्या घरा कडेन न्हय दारां बीन लावप चालू आसा, तेका लागून न्हय परत परत थंय वचून पळोवचें पडटा कशें कितें तें, तेका लागून न्हय व्हिडिओ सुद्दां प्रॉपर असो करूंक गावना आनी प्लस म्हणटा तशें हातींतलें काम जें आसा तें सोडून वयचें पडटा। सो अशी गडबड जाता सामकी।
सो ओवरऑल जाल्लें आसा घरा कडलें काम, फकत नाही दारां विंडो बीन ते लावपाचें आसा नाही, प्लंबराचें काम आसा परत ते सद्याच हे आसा. सो हे फायनली म्हणटा तशें व्हिडिओन इतले बेगीन दिसतना की रोखडें फटाफट काम जालें आसतलें म्हणून, बट ना मिरसांगो इतलेशे आसले तरी नाही ते कट करपाक कितलो टायम वयता बरोबर नाही. सो हे जालें आनी आतां मम्मी म्हणटा तशी कितें करतली, मसालो भाजून घेतली आनी टायम सांगूंक तुमकां टायम 1 जाल्ले आसा. हांवें व्हिडिओ सकाळी स्टार्ट केल्लो अरावंड 10 सुमार समथींग कितें तरी, आनी आतां 1 जाल्ले आसा. सो टायमाचो कितलो फरक आसा तो पळया, कारण भितरले भितर कितलेशेच फावटी उठला दिसता, हांव तुमकां सांगूं शकना. सो चला आतां फुडली स्टेप जी आसा ती म्हणटात तशी मसालो भाजून घेवपाचो. सो गायज ही पळयात मम्मी मसालो भाजता, हाय करता तुमकां. तर सद्या आमी मसालो न्हय ह्याच गॅसीचेर भाजता, कारण भायर तर भाजूंक गावना, पावस पडटा तेका लागून. सो घरानूच म्हटलें भाजून घेवया, कारण क्वॉन्टिटी कमी आसा तेका लागून, आनी मातशी गडबड म्हटल्यार घरा कडेन परत धांवन वयचें पडटा न्हय गे. ना म्हटलें कितले फावटी वचून येयली आमी आतां मम्मी परत वचून येयली. आतां मसालो भाजून जाल्या उपरांत परत वचून येतली आमी. मातशी हे न्हय, कारण दारां लावप चालू आसा तेका लागून. सो अशे तरेन सद्या तिणी घातल्या ती म्हटल्यार बडीशेप. सो थोडं फारसो न्हय तिणी भाजूनय घेतलो. व्हिडिओ आतां हांव कंटिन्यू करता, कारण हांव ते हे करपाक बसलेलें, म्हटल्यार हळद बीन बारीक करूंक जाय न्हय, ती करून घेतली हांवें. त्या म्हणसर तिणी थोडो फारसो भाजून घेतलो. हे पॅट हांगसर न्हय सगळे हांवें अशें बारीक करून दवरलेले, हे बी जाळफळां बी. सो आतां ही जी आसा न्हय ती मम्मी व्हरोन दिता. मम्मीचो मसालो न्हय भाजप चालू आसा, प्लस थोडी फारशी हांवें न्हय तिका हेल्प सुद्दां केली. टायम सांगपाक गेल्यार 1:30 कितें तरी जाला समथींग, हय 1:30-2 समथींग कितें तरी जालें. सो टायम कळच ना, कारण घरा कडेन हांगा येता म्हणसर न्हय टायम कळच ना. आनी म्हाका न्हय एक्चुली थंडी जाता, म्हटल्यार काल न्हू आमी भरपूर भिजली सामकी, हांव आनी मम्मी. म्हटल्यार भायर न्हय आमचे टायल्स घालपाचें काम चालू आसा न्हय, तितून थोडे फारशे सामानूय आमी हे केले, उखल्ले बीन भिजोनूच. सो तितून न्हय म्हाका थंडी जाल्ल्या भशेन जाता आनी हे जाता, बॉडी पेन जाता सामकी. पळोवया आतां केन्ना रेस्ट करूंक गावतात आनी घराचें काम केन्ना काबार जाता तें. केन्ना काबार जाता कशें जाला, इतले जीव काबार जाला ना सांगूं शकना हांव तुमकां. तितून न्हय रेस्ट करूंक गावना आमकां. पळोवया आतां. सो हे ऑर्डरी जे आसा न्हय ते म्हाका आयज कंप्लीट करूंक जाय आनी फाल्यां पोस्ट करूंक जाय, कारण 15 ऑगस्ट बी येता न्हय, हॉलिडे आसतली. मागीर परत सॅटर्डे संडे येतलो रोखडोच तेका लागून. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ न्हय हांगसरूच एंड करुया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या देव बरें करून. आनी थोडोसो म्हाका टायम दिया, म्हटल्यार सद्या हांव मसालो जो आसा तो चड क्वॉन्टिटीन करूं शकना, रियली पॉसिबल जायना. आयजूच पळया, आयज म्हाका मसालो भाजपाक जाय, बट भितरले भितर घराचें इतलें काम आसा ना की म्हाका ना एका जाग्यार अशें लक्ष दिवपाक गावना आनी सगळी कडेन काम हे करूंक हांव शकना. कारण म्हटल्यार म्हाका म्हाजी कॅरूय तितलीच घेवंक जाय, कारण खुबशें काम आसा. सो सीक जर पडत न्हय जाल्यार प्रॉब्लम जातलो. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां, सद्या तर थंडेन कितें जाता ना सिरियसली. सो चला तर बाय बाय.